Now what has happened for the last 1 month after payment stop केला. So first 15 days I had requested secretary what is to be done about the payment. तो म्हणपा लागलो म्हाका वयरसान authority येवपा जाय. So I said who is that big, who is that authority? तो म्हणपा लागलो BDO सान म्हाका हे येवपा जाय म्हणपा लागलो. Letter. होय. So I said okay fair enough. आणि 15 days कितें आले ते हांवें म्हणलें कवर करूया. We'll go to house to house so that the people should not have any problems with the garbage. So 15 days pass झाले. 31st body meeting झाली. Body meeting झाली. The ruling body, not even ruling body, the entire 11 members requested secretary to pay. As per all the members what have spoken to me, this is what they said that they will pay. So I कित केले की phone call केला secretary. Saturday evening. Secretary meeting कित झाली पेमेंट करपाचें हो ना ते. Secretary म्हणपा लागलो तू सरपंचाक विचार म्हज्यान काही करपाक जायना म्हणपा लागलो. सरपंचा विचार I tried calling the सरपंच. सरपंच म्हणपा लागली we have agreed to pay. Secretary म्हणपा लागलो आपण अग्री करना. So then what I did Saturday evening I letter गायली पंचायताक. This letter I put stating that म्हाका uncertainty मेळना म्हणून from the members and from secretary. Members सांगताय कोर, secretary म्हणटा payment दिवपाना. So this is one of the reasons I have stopped the services till they release the payment for the last month. So तेंगेले आता एक महिन्याचा पगार मेळ्ळो ते डेली बेसिस ह्या ते आहे तुम्ही ते डेली बेसिस तांकां 400 पर डे दिले. सो शी इज इन्चार्ज आहे ते बरं काम करते आमचे नावेले एकदम बरं काम करता. सो आता तर सेक्रेटरी सुद्धा आपणाक रायट ना म्हणटा पयशे दिवपाक ते कोयसो येयले नाही पयशे. सो हांवें ते पयशे तूं रायट करता तुका ते मारपाक आहे न्हू. सो आता पंचायत सांगला सरपंचाक सांगला आम्ही गार्बेज टॅक्स हारी करता तुका पंचायत तू पंचायत तू हारी कर ना एटलीस्ट तू त्या खाली कोण त्या पैसे पुसान तो सेक्रेटरी किती म्हणटा आपला पेपर नसा पण दिना तोय सारका त्याच्या पेपर ना. आता हांवें ताका एक सोल्युशन दिलां की तूं पंचायत सरपंच पळया तूं तें बरोवन दी की बाबा आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हेजे आनी ताका आपण काम करूं ताका पयशे दितलो. सो आतां तेणें म्हाका सांगलें तागे पयशे हाल कोत म्हणून. ओके म्हणजे गार्बेज चड जाले आता. गार्बेज चड जाले पेमेंट जाना. सो कलेक्शन कित्याक केलें तेणें कलेक्शन केलें न्हू बॅग कितको दितो ते कळना तुका आनी दे आर नॉट पेड. सो आपण खूब शांतानी घेतले गार्बेज चड जालना आनी वास येवपा लागलो. लोक मुश्कील येयलो. हय मागीर तुवें कितें एश्युरन्स दिला तांकां लोकांक काय इश्यू दिला म्हणजे हांव आमच्या बॉडी मिटिंगेक घेता आनी म्हाजें हांव सॉर्ट आउट करूं. ओके आनी गार्बेजी मागीर काडटो म्हणून हय मागीर काडटो. मागीर लोक एग्री जाले न्हू. ना लोक एग्री जाला म्हणजे ते मिटींग आपयता तेका आनी प्रेस हांव